गोंय गोंयकार आनी सण हांचे जुळपी एक वेगळेंच नातें आसा। गोंयांत विविध सण वेगवेगळ्या चालीरितीन मनयल्ले पळोवपाक मेळटा। परंपरेन आयिल्ले कांय सण थारावीक कुटुंबाचे आसले तरी काळांतरान ते गोंयच्या परंपरेचे भाग जाल्यात। करमळे गांवांत तशींच विविध देवळां आसा। ह्या गांवांत आपल्यो चालीरिती परंपरा आसात। असोच एक आगळो सण म्हळ्यार करमळे गांवांत पळोवपाक मेळटा आनी ती म्हळ्यार नायक भाटकार घराब्यांतली जायांची पुजा। करमळे हांगसर नायक भाटकार फामिलीची वेगळी परंपरा आसा, ती म्हळ्यार तांच्या घरांत जावपी जायांची कृष्ण पुजा। चवथी कडेन दर वर्साक दुर्गा अष्टमी दिसा त्या रातीक जायांची कृष्ण पुजा जाता। अंदूच्या वर्सा ही 200वी जायांची कृष्ण पुजा जाली। नमस्कार, हांव प्रभाकर नायक करमळी रावता। आमचे वर्सांवर जायाची पुजा जाता। आमी मूळ कुंकळे, बालाजी कुंकळे थंयचे। आमचो आजो थंयचे कुंकळेचें घर सोडून हांगा करमळे स्थायीक जालो। स्थायीक जातकच ते देव विसरून हांगा आयले। कालांतरान तांच्यांनी एक रिप्लिका मूर्ती तयार केली धाकटी आनी ती ताची पुजा करपाक लागली। ती पुजा करीत आसतना एक दीस एका जाणट्याच्या स्वप्नान आयलें की आपली ओरिजिनल जी मूर्ती आसा ती कुंकळे आसा आनी ती अमके कडेन आसा। जरी घर पडलां तरी ती पाटार आपूण आसा, आपल्याक घेवन तुमी व्हरा। आनी त्या कारणान आमचे जे जाणटे लोक आसा ते गेले कुंकळ्याक, तांच्यांनी तें घर उसयलें आनी तांच्यांनी ती पाटार मूर्ती पळयली। ती मूर्ती घर सगळें कोसळलेलें तरी ती मूर्ती हुबेहूब तशी आशिल्ली। ते मागीर कुंकळेच्यान हांगासर घेवन आयले। तेन्ना कुंकळकारांनी तांकां सांगलें की तुमी मूर्ती व्हरता पण प्रत्येक वर्सा ही मूर्ती थंय हाडची आनी ताची आमी प्रोसेशन काडटले म्हणून। तशें चलता आसतना खुबशीं वर्सां हें चालू उरलें। थोड्या कालांतरान कुंकळकारांनी ही मूर्ती व्हरपाची बंद केली। ताच्या नंतर आमचे जे पुर्वज आसा तांच्यांनी ठरयलें की चवथीच्या 5व्या दिसा म्हणजे जी दुर्गा अष्टमी येता तेन्ना जंय गणपती पुजता थंयच आमी तुजे पुजा करतले जायांची, अशी आंगवणी करून घेतली। आनी वर्सानुवर्सा चवथीच्या 5व्या दिसा म्हणजे ज्या दिसा दुर्गा अष्टमी येता अंदू दुर्गा अष्टमी चवथ्या दिसा आयल्या म्हणून आमी चवथ्या दिसा पुजा केली। सो दनपारा महानैवेद्य जाता, तेन्ना दोनूय मुर्तींचो पुजा जाता आनी रातचो महाप्रसाद जो जायांची पुजा ही रातची 9 जाता। जंय खुबशे लोक आमचे सोयरे आसा, शेजारी पाजारी आसा, वळखीचे फ्रेंड्स आसा ते आंगयता जायो। आपली मनोकामना पूर्ण होवची म्हणून जायो आंगयता आनी मनोकामना पूर्ण जाली काय जायो हाडून दिता। अंदू वर्सा अशें खुबशा लोकांनी जे आंगयलेलें तांच्यांनी आपली मनोकामना पूर्ण जाली म्हणून जायो अर्पण केल्या, देवाच्या पांया कडेन हाडून दिल्या। आमी नायक भटकार फॅमिली कुंकळच्यान जवळ जवळ 150 वर्सां पयलीं हांगा आयले आनी ताच्या 50-60 वर्सां पयलीं ती पुजा चलताली। सो अंदू वर्सा 200वें वर्स जाला, 2 शताब्दी। तशेंच तांच्यांनी जायांच्या पुजे निमतान घरांत आदली पारंपारीक मापां म्हळ्यार पुर्तुगेज काळावेलीं मापां, मडक्यो तशेंच भाणां अशें सगळें साहित्य प्रदर्शीत करून दवरिल्लें। ही पोर्तुगीज टायमावयली आमची मापां, ही अन्नाटी म्हणजे 1/6 ऑफ पोड। हाजेर पोर्तुगीजाचे फिलिसांव म्हणलेलें आसा 1/6 ऑफ पोड। पोड म्हणजे तांचें एक स्टँडर्ड माप आसतालें। हे 1/16 असली 16 भरतकच ही एक पोड भरता। हो पोड म्हणून पोर्तुगीजाचो एक माप। हातून भरून ते तांदळांचो गंवांचो वेव्हार करताले पयलींचे लोक। सो 1 पड जाय, 2 पड जाय, अर्दी पड जाय, ही अर्दी पड, ही हाफ पड, ही 1/6 पड, ही पायली आनी हो कुडव, हो सगळ्यान व्हडलो आसा तो कुडव। सो हातून म्हणजे कितल्या पायलाचो एक 2 पायलाचो कुडव, 2 पायलांचो एक कुडव अशी ती। आणि 4 पायलाची 4 पडींची एक पायली, 2 पायल्यांचो एक कुडव अशें हे सगळे आमचे पयलींचो वेव्हार हो असो जातालो। आनी हें वजन आसा तें रात म्हणजे ते अर्द किलोचे अशें नासतालें, नुस्तें रातांनी बी विकताले। हो रात एक रात हें। सो ती पयलींच्या पुर्तुगीजाची सगळी माप मारली।